दर वर्सा क्रिसमसा आदी पर्राकारांक संगीत नृत्याचो आस्वाद घेवपाक मेळटा. अंदूय पर्राकारा सयत देगे कुशीकच्या वाठारांतल्या लोकांनी फेस्टिवल ऑफ स्टाराचो आनंद लुटलो. सांगाताक आसले ऑल गोवा लेवल करोल सिंगींग. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो आनी डिलायला लोबोन सुवाळ्याक हजेरी लावन सगळ्यांक परबी भेटयली. बिरेस्तारा पर्रा हें फेस्टिवल जालें. वर्सावळी प्रमाण विविध रंगांचे आनी विविध ढंगांचे स्टार चमकतना दिश्टी पडले. पळोवप्यांनी ताचो आनंद घेतलो. तेच बरोबर कुशीकच युवा डान्सरांची पावलां थिरकतालीं नशा हाडपी संगिताच्या ताल्यार. ताचोय संगीत मोगींनी आस्वाद लुटलो. स्टार मेकिंग सर्त कळंगूट आनी शिवोले मर्यादीत आसली. कॅरोल सिंगींग गोंय पावंड्यार आसलें. पळयात ते खीण. We have competitions all over Goa, so many churches, so many chapels, so many wards, they have this competition. So people had already started making the stars, and we can see some beautiful stars on the right. We can see some other stars behind us on the road. Definitely the best stars have got the prizes, and the judges must have had a very, very tough time to select them. Let me take this opportunity to wish each one of you who have come over here a Merry Christmas and a prosperous coming New Year. Let us hear it. Merry Christmas to one and all. The competition was only for Shioli and Kalangut constituency. तोरूय आमकां 789 पार्टिसिपंट्स आसले. सो सगळ्या पार्टिसिपंट्सांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी ऑल गोवा कॅरल सिंगींग कॉम्पिटिशन आसले. तितून आमकां 2 ग्रुप्स मेवले. एक सेंट झेवियर्स आनी आमचे कांदोलीचो ग्रुप. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. गोवा 365 खातीर पर्राच्यान संदीप कामुलकार.